कर्नाटक सरकार म्हादयाचेर धरण बांदून उदक मलप्रभेन व्हरूंक सोदता। ताचो परिणाम गोंयचेर जातलो। मय मतदारसंघातल्या सरपंचांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला। सरपंचांची मयेचो आमदार अनंत शेटा बरोबर खासा बसका जाली। सगळ्या पंचायतींनी प्रकल्पाचे आड थाराव घेवचो असो प्रस्ताव सरपंचांनी बसकेन मांडलो। सत्तरी आनी दिवचल तालुक्यांतल्यो सगळ्यो पंचायती असो थाराव घेतल्यो। म्हादय लवादाची टीम डिसेंबराचे सुरवातीक गोंयान इन्स्पेक्शनाक येता। म्हादय लवादाची टीम डिसेंबरान गोंयान येवन इन्स्पेक्शन करपाची आसा। म्हादयचेर गोंयची पुराय बाजू लवादा मुखार तेन्ना मांडटले आनी तांकां कर्नाटकाचे प्रकल्पाचे डॉक्युमेंट आनी पुरावे प्रत्यक्ष दाखयतले अशें उदका स्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकारान पयलींच स्पश्ट केलां। मय मतदारसंघातल्या सरपंचांची मयेचो आमदार अनंत शेटा बरोबर दिवचल वाठारान बसका जाली। म्हादय न्हंयचेर धरण बांदपाक सरपंचांनी विरोध केला। ह्या न्हंयचेर जवळ जवळ 6 तालुके आमचे आणि 192 गांव गोंयचे त्यांचे भरण पोषण ह्या न्हंयचे जाता आणि ही न्हंय हिचें पाणी जर वळयलें जायत कर्नाटकान जो आपलो मनसुबो ठरयल्लो आसा तो मनसुबो खंय तरी हाडून काडपाचें काम आमकां करचें पडटलें। ना जाल्यार एक भीषण संकट जे पाण्या अभावी निर्माण जावंक शकता त्या संकटाक आमकां सामोरे वचचें पडटलें। आमकां गोंयांत जे पाणी मेळटा हे आडोवपाचे प्रयत्न केले आनी हेचे मोठे संकट आमच्या गोंयांत भविश्यान येवपाक शकता आनी हेका लागून हांव सगळ्या सरपंचांक विनंती करता की प्रत्येक पंचायतींनी ठराव घेवचो आमी सगळीं जाण एकजूट जावन हेजे आमी लढ्याच्या ह्या फेस करूया। प्रुडंटा खातीर उदय परब। फुडल्या वर्सा पावसाळ्यात गोंयकारांक घडये भरपूर नुस्तें मेळटलें। नुस्तेमारी खात्यान तळपण आनी पोळे दर्यान पयलेच फावट नुस्त्याचें फार्मिंग सुरू केलां। दर्यान खासा केज घालून मोडशेचे बी सोडला। जून म्हणल्यार मोडशे जातले असो खात्याचो अदमास। 200 पोतयो बी सोडला। नुस्तेमारी खाती हॉर्टिकल्चरा भशेन सवाय नुस्त्याची केंद्रां उगडूंक सोदता। दर्यातले हे पोशिल्ले नुस्तें ते केंद्रांनी विकपाची येवजण सरकाराचे तकलेन घोळटा। मार्केटांतले नुस्तें सध्या सामान्य गोंयकारांच्या हाताभायर गेला। नुस्त्याची निर्गत आनी हॉटेलांनी सप्लाय वाडिल्ल्यान सामान्य गोंयकारांक नुस्तें परवडना। हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना भशेन सरकार आतां परिस्थितीचेर उपाय काडपाक सोदता। दर्यान नुस्तें पोसून ते नुस्तेमारी खात्याचे केंद्रांतल्यान विकपाचे सरकाराचे तकलेन घोळटा। नुस्तें पोसपाचो पयलो प्रकल्प गोंयान प्रायोगीक तत्वाचेर पोळे आनी तळपण दर्यान निकतोच केलो। खासा केजींनी मोडशाचे बी सोडला। फुडल्या 5-6 म्हयन्यांत नुस्तें जातले असो खात्याचो अदमास। This is the first time Goya has start केला open sea cage culture. आणि हांव मागत लोकां कडेन मीन्स आनी तितले येन हे जाय तूं फायदो काडचो पडटा। बट एक्झॅक्टली हे फिश आतां सोडलं पळय ते केन्ना मागीर हें करपाचें? Within 6 months it will grow very big. Within 6 months? Yeah, within 6 months. And this is the best way. Now trawler business also is going down. So this I feel this is the best way to cultivate more and more things so that fish also will be cheaper because people are finding it very expensive fish. So in this way we can really reach out to the people with more fish. या सुवाळ्याक थळावो आमदार रमेश तवडकार आनी वेळेचो आमदार बेंजामिन सिल्वा आशिल्लो। आज नुस्तें मारपाच्या संदर्भात प्रचंड कॉम्पिटिशन जाता आनी ह्या प्रचंड कॉम्पिटिशना भितर सामान्य जो फिशरमॅन आसा तो कोणत्याक गेला आसा ताच्या हालाकीची परिस्थिती मांडलेली आसा आनी त्यामुळे ह्या गोष्टीची जेन्ना फिशरमॅन आमचे कडेन उलयता किंवा मंत्र्या कडेन उलयता डिपार्टमेंटान उलयता की सरकार हर प्रकारे सगळ्या स्तराच्या मनशाक सामान्य मनशाक आदार दिवपाचो प्रयत्न करता। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दर्यातले फिश फार्मिंगा खातीर गोंय सरकारान सुमार 2.5 कोटी मोडल्यात। हे प्रकल्पांतल्यान कितले नवे नुस्तें तयार जाता, तातूंतले खात्याक कितले मेळटा आनी लोकांच्या तोंडात कितले आनी कशें पडटा ते 6 म्हयन्या उपरांतच कळटले। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। इफ्फी आनी टुरिझम सिजनाच्या बोवाळान चोरांनी बंगले फोडपाची हॅट्रिकय केली। बिरेस्तारा फांतोडेर कपिलेश्वरी रथामळ बंगलो फोडून भांगर लुटले। दक्षिण गोंयांतली सेगीत तिसरी राती तिसरी घरफोडी। चोरांनी बंगल्यान घुसून 1.5 लाखाच्या सामानाक हात मारलो। भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो। थंयचो सरपंच म्हणटा पुलीस आनी गृहमंत्र्याक सुरक्षा जमना। फाटल्या वर्सभरात कपिलेश्वरी रथमाळ वाठारात 3 मोठ्यो चोऱ्यो जाल्यात। मात एकाय चोरयेचो तपास तडीक लागना। पुलिसांच्या हाताक कोणच लागना। बिरेस्तारा फांतोडेर विनायक नायकाचो बंगलो फोडलो। चोर जनेलातले ग्रिल काढून बंगल्यात घुसले। बंगल्याचे मुखेलदार तांणी उदकाचे पायप अडकून घट केले।
निदिल्ले अवस्थेत आशिल्ले घरातले बायलांचे हातातली काकणां चोरांनी फारायली. बाकीच्या सामानांक हात मारलो. घरातल्यांनी पुलिसांच्या कानार गजाल घाली. पुलीस आयले, पंचनामो केलो आणि गेले. कसले पुरावे तांच्या हाताक लागले कांयच खबर ना. डॉग स्क्वॉड आणि फिंगर एक्सपर्ट मात थंय आयल्लो दिसलो ना. कवेचो सरपंच म्हणटा पुलीस आणि गृहमंत्र्याचे कारभाराक अर्थ ना. ती बायल घरात न्हिदलेली, त्या बायलेच्या हातीतली काकणां, त्यांची कपाट बिपाट सगळे फोडून दारां बिरां बांदून ही चोरी जाल्ली आसा. आणि ही चोरी 1 वर्स पयलीं जाल्ली तेन्ना PI पाटीलूच आशिल्ले आनी आतांय PI पाटीलूच आसा. त्या वेळार चोरयेचें अजुनूय कांयच जाल्लें ना. म्हणजे पोलीस टोटली फेलियर अशें म्हाका जाल्यार दिसता. सेम स्टायलीन ही चोरी जाता, अजून पर्यंत ते फाटले चोरयेचे कांयच सुराक लागलेलो ना. दुसरी गोश्ट आमचे गोंयचे मिनिस्टर जे आसात तेवूय होम मिनिस्टर आसात. म्हाज्या हिसपान काल नावेली सेम चोरी जाल्ली आसा. आज कोवळे वाठारांत जाता फोंडा तालुक्यात. म्हणजे खंय तरी होम मिनिस्ट्री आनी तेजे सगळे फेलियर अशें जाल्यार म्हाका दिसता. अशी चोरी जाल्ली आज जर डायरेक्ट घरान वचून चोरी करपाक लागले जाल्यार फुडें गोंयच्या लोकांची सुरक्षा कितें ही म्हाका जाल्यार चिंताजनक आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.